आईची काणी कसं की म्हणारे प्रत्येक जीवात्माक प्रत्येक वस्तूक तागेले म्हणले एक महत्व असा. खंयचे एक व्हड लोकांना सान जीवात्माक जेव्हा सान वस्तू अगदी क्षुल्लक म्हण पळोवन ताका हिनाय जावन पळोवचे ना ताजे बद्दल ही काणी. श्रीमन्नारायण एक पंत वैकुंठा भायर फिरच्या गेलो उरता. फिर घेनो वैकुंठ येता आणि तागेले पायाची पादुका त्या नीच कडेनची एक दिकान दवरता आणि आदिशेषाचेर वचून न्हिदता. तेन्ना तागेले मात्ते आशिल्ले किरीट ते पादुका पळोवन तोंड एक वांकडेशें करून अरे तुम्ही हांगा कसले आयल्याची तुमगे जाग खंय भायर तुम्ही अट्टू कडेन फिर न्हू तांची अशुद्धता तुमगे बरशी घेवन आयल्याची हांगा अट्टू भितर येवचे न्हय तुमगे जाग कायम भायर येची म्हूण सांगता. तेन्ना तांकां पादुकांक वायट दिसता आनी म्हणटाची आमी श्रीमन्नारायणाले पाया सेवक आमी दास तो आमकां खंय दवरता थंय आमी उरताची. आमी आमगेल्या मनान हांगा येयनाची आमकां देवानच हांगा हाडल्या तुमी अशें उरलो न्हू कसले आमकां बेजार करताची म्हणून किरीटाक मान दिवन उलयता ताणे. जाल्यार बी हे किरीटाक एक अहंकार सो आपण विष्णूले मात्यार आसनवे म्हूण घे. तागे भरशीक शंकू चक्र गदा बी पादुकांक किरीटाल वतीनच उलयतात कसले आयले तुमी हांगा तुमगे जाग हांगा न्हय म्हण घे तोंड आनी अशें वांकडेशें करून तागेलें मन दुखत अशें उलयताचें. तेन्ना तांणी पादुका दुख्खान देवा सांगता देवा तूं हांगा कसले घेवन आयला आमकां भितर हे किरीट शंख चक्र गदा कशें उलयता आसाचें पळय आमकां दुखयता आसाचें उरलो न्हू म्हूण सांगताय. तेन्ना श्रीमन्नारायणाक भारी वायट दिसता आनीक हे किरीटाक शंखाक चक्राक गरू सो आयला म्हूण बी ताका कळटा. तेन्ना तो हांगेलो गर्वभंग करूं का हांगेली चूक हांगा कळका म्हूण घे न्हू किरीटा सांगतात तूं कशी ताका पादुकांक कशें उलयता तूं तशें उलयत न्हय. प्रत्येक मनशाक प्रत्येक जिवात्माक प्रत्येक वस्तूक एक तांगेलो म्हणलें एक जाग आसा. व्हड जागेर बशिल्ल्या लोकांना सान जागेर बशिल्ल्या लोकांक हीन करका म्हणना तुमी हाजी शिक्षा भोगू का ती कशें की म्हूण सांगल्यार मुखार त्रेता युगांत हांव रामावतार घेवचें आसा. तेन्ना हे शंख आनी चक्र भरत आनी शत्रुघ्न म्हणून म्हगेले भाव जावन जल्मा येताची आनी मुखार हांव वनवासा वचचेक प्रसंग घडचे आसा. तेन्ना बी हे पादुकाच म्हगेले पादुक जाले उरताचे. भरत हे पादुकेचेरीची किरीट दवर घे न्हू 14 वर्स वचून शत्रुघ्नाल भरशी हे पादुकाल सेव करता. अशें श्रीमन्नारायण किरीटाक शंखचक्राक शाप दिता आनी मुखार तशी घडता. हे काणीचे तात्पर्य कसं की म्हूण सांगल्यार आमी केन्नाची खंयचे एक जिवात्मा जेवो वस्तू जेवो ते सान अल्प म्हूण घेनो क्षुल्लक भावनेन पळोवचे ना नाय तांगेल मन दुखोवचे ना. प्रत्येक हाकाचे आमी आदरपूर्वक जावन वागोवका ते आमकां बी बरें म्हूण हांव तुमकां सांगता. तुमकां जर म्हगेली ही काणी आवडल्यार लायक कराची शेअर कराची आणि सबस्क्राईब कराची.